बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आणि आता एक घूट हांव तुमकां सांगता, आमी सक्कड मरची नाव पूण आमी सक्कड रुपांतर जातल्या. 1 Corinthians chapter 15 verse 51. पळय मोगाचे न्हू, आमकां रुपांतर कर सासणाचें जिवीत दिवंक आशेवचो आमचो भोव मोगाळ सोमी जेजू भोव पवित्र सक्रामेंतांत हजर जाता. व्हडा मोगान, व्हडा मानान आनी व्हडा भक्तीपणान आमी ताका स्वागत करया आनी गावया तें गीत आमच्या कांताराच्या बुकान. आयल्या हांव तुज्या दारार दर्शन दी सोमिया उदार. C1 पेज नंबर 86. आयल्या तुझ्या दारार दर्शन दी सोम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारार दर्शन दी सोम्या उदार. आयल्या तुझे मुखार हाडला मोग जावन काळजा रुपार. दिंबे आयल्या तुझे मुखार हाडला मोग जावन काळजा रुपार. आयल्या तुझ्या दारार दर्शन दी सोम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारार दर्शन दी सोम्या उदार. तुझे संकार तू आमचो सोडवंदार. पाया पडता तुझे संकार. आयल्या तुझ्या दारार दर्शन दी सोम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारार दर्शन दी सोम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारार दर्शन दी सोम्या उदार. दर्शन दी सोम्या उदार. दर्शन दी सोम्या उदार. हालेलुया 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 आयल्या हांव तुज्या दारार दर्शन दी सोम्या उदार. एक दीस आमी हो संवसार सोडून वचोंक आसा आनी आमी देवा समोर सोम्या समोर आमी उबे रावंक आसा. आनी सोम्या समोर उबे रावता आसतना आमी सोम्या सांगूंक आसा, आयल्या हांव तुज्या दारार दर्शन दी सोम्या उदार. आनी सोमी खंडीत जावन आमकां दर्शन दितलो. ह्या संवसारांत आसतनाच सोम्याच्या दारार उबो रावचें, सोम्याच्या दारार बडोवचें, सोम्यान आमकां दार उक्तें करचें, सोम्यान आमकां दर्शन दिवचें. असलो एक विशेश अनुभव ह्या संवसारांतच आमी अनुभव करून चड आनी चड त्या सर्गींच्या सासणीक अनुभव तयार रावंक सर्वेस्पर देव आमकां ह्या संवसारांत भोव पयस सक्रामेंत दिता. आनी त्या सक्रामेंतांत आमी सोम्याचें हाजेरपण आमी अनुभव करता. मिसाच्या बलिदानांत सोम्याचो अनुभव आमी करता. आनी अशें मागण्या द्वारे भक्तीपणा द्वारे देवाचें उतर वाचून
ह्या संवसारांत भावार्थाच्या स्वाम्या सांगता आमच्या सासणाच्या जिविताक आमी तयाराई करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. नोव्हेंबर म्हयनो म्हणटा आसतना पयलो दीस आमी सर सांता भक्तांचो फेस्त करता. सर सांता भक्तांची नांवां आमी उडास करता. जे सांत भक्त आमकां कळीत आसात आनी थोड्यांक पवित्र सभेंत परगट रितीन सांत म्हण परगट करूना, पूण देवान तांकां सांत म्हण पासरलां सरकार. तांचोय उडास आमी करता आनी आमकां एक सांत जावंक भक्त जावंक देवान दिलें आपोवणें आमी नियाळ करता. आनी दुसऱ्या दिसा आमी सर मेल्ल्यांचो उडास करता, सर मरण पावल्ल्यांचो उडास करता आमच्या फुड्यांची गेल्यांत. आनी तीं जर तर पुलगत्रींत आसात, नितळ जावच्या जाग्यार आसात, तांचे खातीर आमी विनंती करता, विनवणी करता. कित्याक आमचो भावार्थ आमकां शिकयता निमाण्यो 4 वस्तू. कितले वस्तू? 4 वस्तू. मन, जडती, यमकोण, सर्ग आमी म्हणटा. न्ही जावन आमच्या भावार्थांत निमाण्यो 7 संगती जावन आसात. आनी कितें ते 7 संगती? पयलें जावन आसा मरण. दुसरें जावन आसा आम्हा समेस्तांच्या कुडीचें पुनर्जिवंतपण देव करतलो. आनी आमच्या जिवितांत समी जेजू खरेपण येतलो. आमी समयाच्या भागलार उबे रावतले आनी देव आमकां ते भाग फाव करतलो आनी समी ताचें सर्गीचें दार आमकां उक्तें करतलो. तेन्ना आमची जडती जातली. 4थो विशय जावन आसा आमची हरी एकल्यांची जडती जातली. कोणें देवाक संपूर्ण तरान इन्कार केला, तिरस्कार केला, तांकां आसतलें यमकोंड. 5वे जावन आसा विशय यमकोंड. आनी जो कोण समयाक पळोवंक आशेता आनी ह्या संवसारांत धैर्यान देवसराक सैतानाक आड रावन देवाक खाल जाता आनी जिवितांत कसली दगदणी आयल्यार ती सोंसता, तसल्यांक थंयसर सर्गींचे भाग फाव जाता. आनी आनी थोड्यांक देवाक लागीं येवंक मोन आसता, पूण जिवितांत आसचे अस्कतकाय वरवीं जायते बोटीं चलवतात, फातकान पडतात, देवातान पयस सरतात, पूण जाल्यारय देवाक ती तिरस्कार करिनात, ह्या नास्तीक जायनात. तसल्यांक नितळ करचो जागो आसा, तो जावन आसा ती जावन आसा पुलगत्र. 6वो विशय जावन आसा पुलगत्र, पर्गेटरी, द प्लेस वेर वी आर पर्ज्ड. पर्ज्ड म्हळ्यार क्लेन्स्ड, प्युरिफायड, पर्ज्ड. त्या शब्दांतल्यान येता पर्गेटरी आनी त्या शब्दांतल्यान कोंकणी शब्द येता पुलगत्र. नितळ जावचो जागो. देवस आमकां नितळ करता, पवित्र करता. आनी मरण पावली समयाक उलो मारता, ताची दया काकुतीक उलो मारतात. आनी ह्या संवसारांत आसली आमी आमच्या मरण पावली आमच्या पुर्वजां खातीर, आमच्या मोगाच्या मनशां बसत ह्या संवसारांत त्याग, सॅक्रिफीस कर, विशेश जावन मिसाचें बलिदान भेटोवन तांच्या खातीर मागोवन. आनी ह्या दिसांनी विशेश जावन नोव्हेंबरात सगळो म्हयनो आनी विशेश जावन नोव्हेंबराच्या 2 तारखेर आमच्या मरण पावल्यांक निके पिल्ल्या जाग्यार वचून त्या फोंडा लागीं मागणें करून तांच्या खातीर आमी मागता. आनी निमाणें जावन आसा सर्ग. सर्ग म्हळ्यार देव एक नवो आकाश आनी नवी पृथ्वी रचतलो. आमकां सगळ्यांक रुपांतर करून समी आमकां त्या सर्गीच्या राज्यांत ताच्या सांगता राजवडीक करूंक आमकां तो फाव करतलो. सांता भक्त सांगता, मोरये माया सांगता, आंजबुडयान सांगता, सर्गीच्या सगळ्या दळबारा सांगता देवाच्या हाजारपणांत त्या केदींच नाश जावंक जायनातल्या सासणाक जियोवच्या त्या सर्गार आमी जियेतल्या. आनी हे भाग देवान म्हाका तुका फावो केला. देखून म्हाका न्हू हो भरवोसो भावार्थ आज आमी आमचे तें जिवो करया. कोरिंथकारां बरलें पयलें पत्र 15वा वसर 50 आनी 1 वळ. 1 Corinthians chapter 15 verse 51. आतां एक गूट हांव तुमकां सांगता, आमी सक्कड मरची ना, पूण आमी सक्कड रुपांतर जातले. म्हज्या उपरांत सांगा, आतां एक गूट हांव तुमकां सांगता, आमी सक्कड मरची ना, पूण आमी सक्कड रुपांतर जातले. आमी रुपांतर जायचे आमी कितें करूंक आसा? एफेसकारां बरयलें पत्र 6वा वसर 10वी वळ. Ephesians chapter 6 verse 10. निमाणें एक उतर. सोम्या सवय रावन तुमी बळवून जायचे, ताची पदवेदार सकतच तुमची सकत जायचे. म्हज्या उपरांत सांगा, एक निमाणें उतर. सोम्या सवय रावन तुमी बळवून जायचे, ताची पदवेदार सकतच तुमची सकत जायचे. मोगाच्या न्हू सांता भक्तांक आनी पुलगत्या आत्म्यांक कितें ताफावत म्हणल्या वेळार मोगाच्या म्हज्या नियाळाक आयिल्लें जावन आसा. सांता भक्तांनी पवित्र आत्म्याची देणी आपणायली. पवित्र आत्म्याच्या 7 देण्या पैकी मदलें देणें 4थें देणें जावन आसा भावार्थाचें धैर्य. धैर्यान तांणी देवसराक आड रावली. धैर्यान तांणी सर वंदवणेचेर आनी
वडण्याचेर जैत वेले धैर्यान तांणी तांच्या जिवितांत कसलीय दगदवणी असल्यार कसलेय कस असल्या तांणी सोंसले. लोरेसाक कायलेर बसताना उज्याच्या कायलेर बसताना सयत हांसून हांसून ते सोंसले. जुवांक वांजेलिस्ताक तांणी हून त्या ल्हान भाजलें तरी तें ताणें सोंसलें. पावलाक त्या तालवारीन तकली कापतना सयत सोमयाक ताणें म्हजो सेगुल्ला म्हज्या काळजाचो राय म्हजो भोव मलादीक सोमी म्हणून ताणें पासारलें. पेद्रूक कुर्सार तकली पंदा पांय वयर करून उमकळलें जाल्यार अखेर पर्यंत धैर्यान ताच्या कुर्सार तो उमकळ्ळो. कोणाक तसलें धैर्य मेळो ना. ह्या उणें धैर्य मेळ्ळा तांकां संपूर्ण धैर्य मेळच्या खातीर. मेल्या उपरांत थंयसर आसा पुलगत्रींतल्यान उतरल्यार तेय सांत भक्त जातात. आमच्या मोगाचे निसर्ग जोडीचे म्हण आमकां आशा आसा न्ही गे, कित्याक आमी तांचे खातीर मागतना ते सरकार वचून सांत भक्त जाल्यार ते आमच्या खातीर मागतले. एक दीस आमी मरता आसतना आमी पुलगत्रींत उरोवन वचो, आमी नितळ निर्मळ जावन सर्गींचे राज्याने आपणायचे. देखून आमचो तो भागी बरो असो बापूय सक्रामेता समोर आमी जिवाळ करया. आमच्या मरलेल्या पासत आमी मागया आनी आमकांच भावार्थाचें धैर्य आमी मागोवन घेवया. बरो असो तूं म्हजो भद्र आसरो तूं म्हजो सोम्याक आमी उलो मारया. बरवोसो तूं म्हजो भद्र आसरो तूं म्हजो उदकांत उतरताना उच्चांत लसताना बरवोसो तूं म्हजो भद्र आसरो तूं म्हजो बरवोसो तूं म्हजो भद्र आसरो तूं म्हजो उदकांत उतरताना उच्चांत चलताना बरवोसो तूं म्हजो भद्र आसरो तूं म्हजो. Alleluia, 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 Alleluia. सोम्याची दया सोम्याची काकूत तांच्या खातीर मागली. तांचे आत्मे सलवार जावं दी. तांचे सांगत आमचे आत्मे सलवार जावं दी. ह्या संवसारांत भागी बरो असो आमचो जावं दी. जिणयेची पावलां म्हजी तुडतात घडयेन घडी मतीची सवस्त काय पगडायता हर एक घडी. जेसू तूं मोसो जाताय कितेंच भेना म्हाका हात धरून तूं चलयताय. दुसरो आसरो कित्याक बरवोसो तूं म्हजो भद्र आसरो तूं म्हजो उदकांत उतरताना उच्चांत लसताना बरवोसो तूं म्हजो भद्र आसरो तूं म्हजो. Alleluia, 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 Alleluia,
हालेलुया. पवित्र सक्रामेंतासमोर विविध त्या सांग खातीर मागया. आज जो कोण जन्म दिवसाचे आशितात तांच्या सांगाता आमी संतोष पावता. 60th बर्थडे तेरेजा मेंडोन्सा कळातूर. तशेंच मार्गरेट रोड्रिगस. 93rd बर्थडे मार्गरिटा रोड्रिगस बाजपे. रोहित नासरेत गोरेगांव वेस्ट. विक्टोरिया लेविस संतकट्टे. देवाक अर्घ आनी होगलाब दिता तांच्या जिवितांत वरती अजापां विचमितां देवाची आशिर्वादां दैवीक रित्र मंदिराद्वारे अनुभव केलेली. सक्सेसफुल नी सर्जरी जाल्ल्या पासून विनुता डिसोजा बोंदेल. पर्पेच्युअल सकर तिच्या मानाक आनी जेसू बाळकाच्या मानाक डेझी पिंटो मुंबय. सुरक्षीत UK लंडन पावल्ल्या पासून रोशनी प्रवीण डिसोजा कुलशेखर. जायतीं आशिर्वादां देवान फाव केल्ल्या पासून मॅक्सिम पिंटो मुल्की. मेडिकल टेस्ट क्लियर केल्ल्या पासून विजा पासून रोशनी डिसोजा कुलशेखर. सगळ्या कुटुंबाक देवान संरक्षण फाव केल्ल्या पासून सर वायटा विघ्नांतले आनी आशिर्वादां दिल्ल्या पासून नितेश आनी ज्योती रेबेल्लो. सर आशिर्वादां पासून आनी एक बरें काम लंडनांत फाव केल्ल्या पासून जीवन लसरादो आड्यार पदाव. मोरयेमेच्या कातावेण काळजाच्या मानाक डॉमिनिक कुटिनो वासे. सहर सांता भक्तांच्या मानाक जेकब क्लोटिल्डा आल्मेडा आनी कुटुंब मुल्की भुरग्याचे देणे फाव केल्ल्या पासून वेळार आजाराचें कार्य करूंक देवान फाव केल्ल्या पासून एक बरी सैरीक फाव केल्ल्या पासून भुरग्याचे देणे फाव केल्ल्या पासून भुरग्याची पिडा गूण केल्ल्या पासून मरणांतीक पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासून कुटुंबां शांती समाधान आयिल्ल्या पासून मनस्ताप आनी वेगळासाच्या वाटण आसल्या घोव बायलांक देवान एक केल्ल्या पासून आनी सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासून जिवितांत चिंतले सकट देवान फाव केल्ल्या पासून देवाक अर्घ आनी होगलाब दितात. देखून आमी देवाक अर्घ आनी होगलाब दिया. अर्घ आनी होगलाब तुका समिया जेसू. अर्घ आनी होगलाब तुका समिया जेसू. आतां आमी विविध त्यासां पासून मागोवंक उलो दिला तांच्या त्यासां पासून मागया. बेगीनच बरें जावचे पासून जेडन मचादो ओविटा रोड्रिगस दुबय. तशेंच विशेश त्यासां पासून अनिष्का फ्रांसीस एक बरें काम मेळच्या पासून. तशेंच सेलीन फ्रांसीस मुलोन वेस्ट. शिलो सैसन सिलो इस्रायल ताका बरी भलायकी मेळच्या पासून आनी दैवीक प्रोटेक्शन मेळच्या पासून स्टीफन नासरेत. तशेंच प्रभाकर बस्तराज मुल्की हाका दंपराकाटीची दूख आसा दंपराकाटीचे काय आसा तांतलें देवान ताका संपूर्ण तरान निवारचे पासून भुरग्यांचे देणे फाव जावचे पासून एक बरी सैरीक जावचे पासून भुरग्याची पिडा आसा सारकी वाडवळ ना त्या भुरग्याक सारकी वाडवळ येवचे पासून ऑटिझम पिड्यांतले निवारचे पासून सर्जरी आसा ती बऱ्या तरान जावचे पासून किडनी डायलिसीस चलून आसा किडनीचे बरी भलायकी देवान लाभोवचे पासून जिरवणेचे समस्या आसात ब्लॉक जाला आनी कितें जेवण जेवल्लें जिराना ताका संपूर्ण बरी भलायकी मेळचे पासून कॉलन कॅन्सरांतले देवान निवारचे पासून PCOD आनी म्हयन्याचे रक्तस्रावाचे समस्या आसा तांतले देवान निवारचे पासून आनी गूण करचे पासून विशेश पाठ दूख आसा देवान त्या पाठ दुखींतले देवान गूण करचे खातीर बिझनेस बरें जावच्या पासून बरें काम मेळच्या पासून कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळच्या पासून आनी जिवितांत आयिल्ले सगळे कश्ट अनवरान विशेश जावन देंवसराचे सैतानाचे माटमंत्राचे शक्तींतले देवान निवारचे पासून आमकां मागो उलो दिला. आमी सांगाता मेळोन मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आनी आतां आमी सर मालगड्यां पासून आमी मागया. मरण पावल्या हर एकल्या पासून मागया. ताचो आत्मा बचाव जावच्या खातीर आमी मागया. वय आज मरण पावल्ल्याचो दीस जाल्लो देखून पुलकतले सर आत्म्या खातीर आमी मागता. जायत्या जाणांक आमच्या पुर्वजांची खातीर आमी मिसां दिल्यांत पुर्वजांच्या खातीर आमी मागलां. देखून सांगाता मेळोन सर पुर्वजां खातीर मरण पावल्ल्या खातीर सांगाता मेळोन आमी मागया. शासनाचो विशय दी तांकां येसोम्या. निरंतर प्रकाश तांचेर फांगो दी. समाधानेन ते विशय घेवन दी. आमीन. सरलेल्या समेस भावार्थांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन ते विशय घेवन दी. आमीन. मरण पावल्यांची नांवां हांगासर वय डिस्प्ले जाता आसतना आमी आमच्याच कुटुंबांत मरण पावल्या मालगड्यांचो उडास करया. पुलकत्रीन ते आत्मे आसात तांचो भागी बरवसो आमचो कर्ण आमी तें गावया तें गीत. वय बरवसो तूं म्हजो भद्र आसरो तूं म्हजो म्हणून आमी गायन. बरवसो तूं म्हजो
भद्रास्रोतो मसो उदकान उतरताना उचांत सलताना परवसो तूं मसो भद्र आस्रोतो मसो परवसो तूं मसो भद्रास्रोतो मसो उत्कांत उतरताना उचांत लताना परवसतो मसो भद्रास्रोतो मसो Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia. देवाचे उतरण्याण जी येता सोम्या बरी अज्ञासो सांगात घेवन संकाता मुगली जिणी जेसू तू मोसो गोळी पाचव्या सरोवाक पावय नीत कसो मोसो समी जिणियेंत जैत लाभय जेसू तू मोसो गोळी पाचव्या सरोवाक पावय नीत कसो मोसो समी जिणियेंत जैत लाभय परवसतो मसो भद्रास्रोतो मसो उत्कांत उतरताना उचांत सलताना परवसतो मसो भद्रास्रोतो मसो Alleluia, 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 Alleluia. मरण पावल्यांचो व्हडा मोगान आनी व्हडा भक्तीपणान उडास करता आसतना मोगाचे न्हू आमचो सुभागी बरवसो आमी जिवाळ करया जाणा हांव आसा एक राज जाका म्हणटा सर्गा राज व्हड सुखा संतोष असो तो गांव ना पिडा त्या गांवांत ना मरण ना कांय आकांत बगार सासनाक थंय जियेतेल्या आमी सासनाक थंय जियेतेल्या मरण पावल्या आमच्या भावा भयणीक संपूर्ण तरान ह्या सर्गींच्या राजाचेर पातयेणी दवरूंक साध्य जावना तर मरण पावल्या उपरांत ती पुलकत्रींत आसात खंडी जावन आमी तांकां मजत करया आमी मागया सुमया जेजून आमकां साल्वासांव जण दिलां तें साल्वासांव आमच्या भावा भयणीचें जावच्याक तांणी सासणाचें जिवीत आपणावच्याक आनी एक दीस आमी मरता आसतना आमी थंयसर कुडींत पुनर्जीवन जावन सोम्याक मुखामुखी पडोवन सासणाचें जिवीत जोडूंक हें गीत आमी भक्तीपणान कवया आमच्या
मरण पावल्या हलकड्यांक समियाच्या सल्वासांव आमी मागून घेवया. तुमच्या कोंकणी भक्ती गितांत समियाक दिन वाचुया देवस्तुतीच्या बुकांत S12 पेज नंबर 389 389. जण हांव आसा एक रास जाका म्हणटा सर्गारास वडा सुख संतोषाचो तो गांव ना पिडा त्या गांवांत ना मरण ना काय आकांत बगर सासना थंय जियेतल्या आमी सासनाक थंय जियेतल्या आमी सासनाक थंय जियेतल्या. आमचो बरोबर सो भोव भागी भोव पय सक्रामेंताचेर आमी दीस घालया. आमी उंड्या रुपार समियाक पळोवन आसा पूण सरकार आमी ताका मुखामुखी पळयतल्या. थंयसर आमच्या मरण पावल्या सर भावा भयणी सांगता नव्या जिवान नव्या सरकारांनी नव्या त्या सृश्टेंत देवाक हो कडसूनचे भाग देव आमकां फोव करता. देखून आमी गावया तें तिसरें चरण. अवंकार सैबीण आमची माय राखोन आसा ती सदांच सुस्वागत दिवच्याक आमकां सरकार पळय सक्रामेंताचेर दीस घालया दिल्ली घालया समियाचे आशिर्वादी आमी जोडया. अंकवर सायबीन आमची माय राखून ती आसा सदाय सुस्वागत दिवच्याक आमकां सगार सैरी थंयसर आसतली आमकां ती मेळटली जावचो ना आमचे थंय वेगळा सर जियेतल्या आमी सासनाक थंय जियेतल्या आमी सासनाक थंय जियेतल्या. A17 page 22. कितलें सोबीत मंदिर तुझे ये सोम्या दरबारांच्या मोसो सरलालेता जीएम सोम्या संगी काळीस्मचे वडा शेता दिश लावताचेर सगी कितलें सोबीत मंदिर तुझे ये सोम्या दरबारांच्या बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज आमी मेल्ल्यांचें फेस्त
ह्या सरिल्ल्या बावर्त्यांचे फेस्त आचरसिता आमच्या कुटुंबांनी अंतरलेल्या आमच्या मोगाच्या मनशांचो आमी उडास करता आनी तांच्या आत्म्या खातीर मागता. सांगता आस पुलगतींतल्या आत्म्याच्या सुटके खातीर आमी मागता. पोरण्या सोल्ल्यांत मकाबेवाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत आमी वाचता 12व्या अध्यायांत दुदेवांचो मुखेली मकाबेव ताणें त्या दळाच्या लढायांत मरण पावलेल्या सोजेऱ्यां खातीर मागोवंक जेरुसलेमांत आसलेल्या टेंपलांतल्या याजकांक पयशे वट्ट करून धाडले आनी तांकां त्या मरण पावलेल्या सोजेऱ्यांच्या खातीर मागोवंक ताणें विनंती केल्ली. आमच्या सकाळार 1998 वर्सा फ्रांसांत आशिल्ल्या क्लुनी म्हणल्या गांवांत थोड्या मठवासिनी मेल्ल्यांच्या आत्म्या खातीर मागचे एक रिवाज सुरू केल्ली आनी तीच रिवाज आजुनी चलोवन आसा. 14व्या शतमानांत इगर्ज मात्यान ठरायलें की नोव्हेंबराचो 2 तारीख ते आज मेल्ल्यांक समर्पण दिल्लो दिवस म्हणून ताणें ठरायलें. कालच्या दिसा आमी सर्व संत भक्तांचें फेस्त आचरसिलें तर आज आमी सर्व बावर्त्यांक मेल्ल्या बावर्त्यांचे खातीर आमी हें मीस भेटयता आनी उडास करता. मोगाच्यानो आमच्या हर एका कुटुंबांत एक ना एक मनीस देवादीन जाला. जावं तो आमचो आजो, आमची व्हडली माय, आमची आवय, आमचो बापूय, आमचे कोणी भाव भयणी अंतरल्यांत तांच्या खातीर आमी ह्या मिसांत मागया की देव तांची सर्व पातकां बोगसून तांकां सस्नीक जिवीत दिवचें म्हणून आमी मागया. थोडो वेळ आमी मौन रावया, आमचे पातकां आमी उडास करया आनी देवा लागचें बोगसाणें मागया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सोपदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान तुसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच सांकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोदिदार देव आमची ही काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून सस्नाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकळोत कर, सोमिया काकळोत कर, क्रिस्ता काकळोत कर, क्रिस्ता काकळोत कर, सोमिया काकळोत कर, सोमिया काकळोत कर. प्रार्थुया. अमर देवा आमच्या बापा, दयेन आमची मागणी आयक. मेल्ल्यांतलो जिवंत जाल्ल्या तुज्या पुताचेर आमकां आसा त्या बावर्ताक आयच्या दिसा तूं नवें बळ दिताय. तशेंच आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीकी आनी आमकांय तूं पुनर्जीवन करतलोय म्हणून आमकां आसा तो बरवस अदीक थीर कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना. आमेन. जाणवायाच्या पुस्तकांतलें वाचप. नितिवंताचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेच कश्ट संकश्ट तांकां लागचे नात.
पिश्यांच्या दोळ्यांक ती मेली म्हूण भोगलें. संवसार सांडून ती गेल्लें तें एक नश्ट दिसलें आनी तांचें मरण तांचो सत्यनाश म्हूण आमकां दिसलें. पूण ती शांतींत जियेतात. मनशांच्या दोळ्यांक तांकां शिक्षा मेळ्ळी म्हणून दिसल्यार तांचीं काळजां भरलेलीं आमार जिविताच्या भरवशान. थोडेच सोंसलेल्यांक भरपूर आशिर्वाद मेळटलो, कित्याक देवान तांची परिक्षा केली आनी तांकां आपणा सवें जियोंक योग्य म्हणून काडली. फुटाक घाल्ल्या भांगारा बरी देवान तांची तपासणी केली आनी ओमारपणा बरी ताणें तांकां मानून घेतली. देव तांकां भेट दिवंक येतलो त्या दिसा ती सगळींच परजळटलीं आनी आकट्यांतल्या किटाळा बरी हेणे तेणे धांवतेलीं. तीं राष्ट्रांची नीत करतेलीं आनी लोकांचेर राजवट चलयतलीं आनी सर्वेस परस ससनाक तांचो राजा जातलो. ताचेर पातळिल्ल्यांक सत समजतलें. ताका विश्वासी रावतात तीं ताचे सवें मोगान जियेतलीं, कित्याक ताणें विंसून काडलेल्यांक कृपा आनी काकुळट मेळटली. देवाचें उतर. देवाचे वडोपकार. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. कोणाक हांवें भियोंक जाय? सर्वेस्परस म्हज्या जिविताचो आदार. कोणाक हांवें कांपोवंक जाय? श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला. आतांय तीच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराचे घरी हांवें बिडार करूंक. सर्वेस्पराची संवादीकपण साकोवन ताच्या मंदिरांत ताची खुशी हांवें समजून घेवंक. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. सर्वेस्परा, तुका उलो मारता म्हाका आयक. म्हजी दया कर, म्हाका जाप दी. तुजे सदरे मुखार हांव येतां. तुजे मुखामोळ म्हजे तावन लिपय नाका. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. ह्या जिवितांतच सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगोवंक पावतलों, इतलें हांव भरवोसोन आसां. सर्वेस्पराची वाट पळोवन राव, धैर्य घे, दृढ राव आनी सर्वेस्पराचे वाट पळोवन राव. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. उद्गार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. इस म्हज्या बापाची खुशी म्हणटा सोमी. पुताक देखतेल्ल्या आनी सत्पणलेल्या प्रती एकल्याक सस्नीक जिवीत मेळजय आनी हांव ताका निमाण्या दिसा जिवंत उठयतलों. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. जुवां परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. ते वेळी जेजून लोकांक म्हळें, बापान म्हजे आदीन केल्ले सर म्हजे सरशी येतले आनी म्हजे सरशी येतल्याक हांव केदींच पयस करिचो ना. कित्याक हांव सर्गींत हांव देंवून आयलां म्हजी खुशी करूंक न्हय, बगार म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूंक. आनी म्हाका धाडलेल्याची खुशी ही ताणें म्हजे आदीन दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयत हांवें होगडायनाये. बगार निमान दिसा तांकां हांवें जिवंत उठयचय.
पुताक देखतेल्या आनी सत्मानतल्या प्रत्येकल्याक सासणीक जिवीत मेळा जाय हिस्स म्हज्या बापाची कुशी हांव तांकां निमाण्या दिसा जिवंत उठयतलो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, सोबार वर्सां पयलें हांव फिलिपिन्स म्हणल्या गांवांत मिशनरी वावर करनासुल्लो. फिलिपीन चैनाच्या दक्षिणाक आनी इंडोनेशियाच्या उत्तराक आसा आनी त्या गांवाक वचोंक आमकां हांगा थावन विमानार 8 या 9 वरांची वाट आसा. फिलिपिन्स गांवांत सुमार 1,13,00,000 लोक वस्ती करता आनी ह्या 1,13,00,000 लोकां मदें लोकां थावन 1 करोड लोक क्रिस्तांव जावन आसा. 1 करोड लोक क्रिस्तांव जावन आसा. फिलिपिन्साक सुमार 400 वर्सां पयलें स्पेनांतावन अगस्टिनियन मिशनरीन क्रिस्ताची वळख हाडिल्ली आनी तांकां क्रिस्तांव केल्लें. आनी सांगातास स्पेन गांवची रिती रिवाजी त्या लोकां थंय तांणी दिल्ली. त्या लोकां मदें मेल्ल्यांक मातयेक पावची आनी तशेंच मेल्ल्यांच्या फेस्ता दिसा तांचे खातीर मागची रिवाज बारी सोबीत आसा. एका कुटुंबांत एक सांदो देवादीन जालो जाल्यार त्या सांद्याक दादल्याक या स्त्रियेक एकाच दिसा भितर ती मातयेक पायनात. थोडो तेंप घरांत सुद्द दवरतात. ते घरांत सुद्द दवरून ती कूड पाड जायनातली बरी तांकां एक फॉर्मालीन म्हणलें एक इंजेक्शन दिवयतात. फॉर्मालीन म्हणलें इंजेक्शन दिल्यार तो मनीस मेल्लो जाल्यार जिवन जायना जाल्यार तो मनीस एकदाची कूड एकदम फ्रेश दिसता. आनी ती कूड ती पेटेंत दवरन त्या इंजेक्शना उपरांत ताका पुरो डेकोरेशन करन तोंडाक आनी कुडीक बरें वस्तर न्हेसवन त्या पेटेन दवरन घरांत दवरतात. आनी हर एक संजेच्या दिसा त्या मनशाच्या आत्म्या खातीर मागणी करतात. त्या घरांत कोणी रांदूंक वचनात. जर तर त्या मनशाक मातयेक पायिल्ल्या शिवाय त्या घरांत रांदिनात. शेजारचे लोक कुटुंबाच्या मोगांचे लोक सैरे देरे संजेर जेवण हाडून त्या घरा येतात आनी सांगाता मेळोन त्या मनशाच्या आत्म्या खातीर ते मागतात आनी जेवण जेवतात. 1 हप्त्या उपरांत या 9 दिसांच्या नोवेना उपरांत त्या मनशाची कूड शिमेत्रींत मातयेक पायतात. तशेंच मेल्ल्यांच्या फेस्ता दिसा तांची रिवाज एक बरी सोबीत आसा. फुडल्या दिसा सकड सांतांचें फेस्त जाल्ल्या वरवीं सांतांच्या फेस्ताच्या दिसा दनपारांच्या वेळार सगळे कुटुंब शिमेस्त्रीक वेतात. सांगाता वेताना कुंटो कोयती कोरें सांगाता व्हरून वेतात आनी शिमेस्त्रींत वचून तांच्या मोगाच्या मनशाच्या फोंडाचेर नितळ करन तोंड आनी पुरा काडन फुलां दवरतात आनी दिवो पेटयतात. आनी सांज जाताना सकड लोक तांच्या पोंडा लागीं बसून मागणें करता आनी सगळी रात शिमेत्रींत बसून मागणें करतात. तेस्त म्हणटात, खंतारां गायतात. देखून त्या सांजेर सगळ्या शिमेत्रींत लोक बसून मागणें करतना सोबीत दिसता पळोवंक. दिवे पेटयल्ले सोबीत दिसतात. दुसऱ्या दिसा विगार येवन सगळ्या शिमेत्रींत आसलेल्या पोंडांचेर आगमेन घालून भेटयता आनी मीस भेटयता. आनी समेस्त लोक सांगत मेळोन त्या शिमेत्रींत आशिल्ल्या मरण पाविल्ल्या समेस्त लोकांच्या आत्म्या खातीर त्या दिसा मागतात. सोबीत रिवाज, सोबीत संप्रदाय. हो संप्रदाय तांकां स्पॅनिश मिशनरींनी हाडिल्ली. तसोच संप्रदाय आमी आमच्या समाजांत आचरता. तुमी जाणात मेल्ल्यांच्या फेस्ता दिसा आमी आमच्या मेल्ल्यांच्या फोंडा लागीं वेता.
थंय तरी वचून तांचो फोंड नितळ करता फोंडाचेर फुलां घालता दिवे पेटयता आनी मागणें करता राती रावना दिसाकच आमी तें काम करता आनी सगळें म्हणजें मिसा उपरांत इगर्जेंत विगार एकाचे तोर येवन हर एक फोंड बेंजार करता आनी फोंडाचेर देवाचें आशिर्वादां मागता. सोबीत संप्रदाय आमकां पोर्तुगीजांनी हाडली, पोर्तुगीजांनी गोंयांक हाडिल्ली. गोंयांत जावन आमच्या पुर्वजांनी हो संप्रदाय आमच्या गांवांत हाडलो आनी आजुनूय आमी सेमेत्रेक वचून नितळ करून फुलां दवरून आमच्या मोगाच्या मनशांच्या आत्म्या खातीर मागता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें प्रामाणीक मनशांचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात आनी तांकां कसलेच कश्ट येवचे नात म्हणून. आमच्या कुटुंबाचे संदेश जे देवादीन जाल्ले ते खंडीत जावन प्रमाणीक जावन आसले देखून आमी आतां आशेता आनी पातयता की ते सष्टनाक सर्गराजांत आसात म्हणून. आयच्या वांजेलांत जेजू म्हणटा पुताक देखतल्या आनी सतमानतेल्या प्रती एकल्याक सष्णीक जिवीत मेळा जाय हेच म्हज्या बापाची आशा जावन आसा. हांवें तांकां निमाण्या दिसा जिवंत उठयतलो. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, कसो जावन आसा आमचो बरवसो की जेजू आमच्या मोगाच्या भावा भयणींक जे अंतरल्यांत निमाण्या दिसा तोय तांकां जिवंत उठयतलो आनी ताका सष्णाचें जिवीत तो दितलो म्हणून आमचो बरवसो आसा. हिंच चिंतलां आमी मतीन दवरून आमचें मिसाचें बलिदान मुंदरशया आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत तांच्या आत्म्या खातीर आमी मागया. C29, page 107. घे सोम्या जीवन म्हजें जे म्हाका दिल्लें तुवें ओपून दिता सवस म्हजें ह्या उंड्या वायना सवें अस्कत हो जीव भेटोवन दिता स्वीकार कर मन परता खुशी तुजी करूंक येता आधार तुजो ती मागता घे सोम्या जीवन म्हजें जे म्हाका दिल्लें तुवें ओपून दिता सवस म्हजें ह्या उंड्या वायना सवें. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदिदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेयमेक आमच्या नक्क्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन. भोव कणोळ्या बापा, आमचे पासत जेजू क्रुसार मेलो आनी पुनर्जीवन जालो हें आपलें अगणित मोगाचें समर्पण तो आतां हे वेदीचेर नव्यान करता. तांचो आमी ताका भक्तीन एकवटता आनी आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक तुज्या वैभवांत दायन घे म्हणून मागता. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सवें आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्विधराने सष्णाच्या देवा, सर्व कळ्याने सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. सगळे आमी मरणा जमच्याक जेजू आपूण एकलो मरूंक कबूल जालो. तुजे खातीर
ससनाक आमी समेस्त जियोवच्याक ताणें एकल्यानच आपलो जीव दिलो देखून देवदूतांच्या दळबरान सांगती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता पवित 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 दरबारांचो सवेश परतो सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान सगी तुका जय जय सर्वेश पराचे नावी येता ताका जय सगी तुका जय जय सगी तुका जय जय बापा करस तूं पवित्र तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसोंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची तेच परी जेवान जातच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खालस नव्यान साश्णीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात भावार्थाचो गोड परगटोया जेसू मेलो जेसू जीवन साला जेसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवेताचो उंडो आनी चडवणीची खास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर आमच्या कुटुंबांत मरण पावल्ल्यांचो सर मालगड्यांचो आमकां वळख आसली मरण पावल्ल्या समेस्तांचो आमी उडास करता बापा तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अहंकार मरिये देवाचे माये सांगाती भगवंत जोसे तिचो निश्कळवंतपती भगवंत धर्मदूतांनी सर काळी तुका मानवल्यांत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन सांत जुझे बर्नार्ड मिट्स येसुडीचे त्या मारती सांत भक्ता सांगाता आमकांय तुज्या सासणाच्या सुखांत वांटो दी तांच्या सांगाता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगतात झूथय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना आतां आमी धीर घेवन म्हणुया
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येव, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता, तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां तारणे पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्पराक सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडणदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या तुम्या जेजू ससनात क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी रातभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. तुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्या बुकेन आमी आयल्या, तुजे कान दी आमकां. उंडो सगी सोदी सोम्या आमकां आयच्या दिसा. यात्रिकामी सो जावन आसा, बासयल्या गांवांक बयान करता. तुज्या आधारार पातयेता, तुजी ससाय मागता. प्रार्थुया. सोरेस्पर आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या मरणाने पुनर्जिवंतपणाचो संस्कार आमी आतां समरयला. ताचे वरवीं आमच्या मेल्ल्या भावांचेर ससनाचो उडवाद आनी शांती भोगूंक तुज्या गोपांत घे म्हणून आमी मागता. ख्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. परस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वसोन येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. Yes, 16, page 392. जेजू ख्रिस्त मेल्ल्यांतलो प्रथम उठला. महिमा आनी पदवी ताची ससना ससनाक. जर क्रिस्तांतय आमी मेल्या तर ताचे सवे आमी जियेतल्या. जर ताचे थंय आमी थंय रावता तर ताचे सांगाता रासवट चलयतल्या. मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगवंत कृष्णाचे गुरेन आमकां आमचे तूं आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.